3 दीस जाले टॅक्सीवाल्यांचो संप. रेल्वे स्टेशनां आनी एअरपोर्टार पॅसेंजर टुरिस्टांचे हाल. सरकारान आनी ट्युरिजमान कदंबा आनी ट्युरिस्ट बसींची वेवस्था केली, मात ती पुरो जावपाची न्ही. निमाणे पॅसेंजर तुंबले आनी सरकारी पावंड्यार आमदाराच्या मध्यस्थीन संप मिटोवंक आयतारा मोठ्या प्रमाणात हालचाली जाल्यो. आयतारा सकाळसावन मुख्यमंत्र्यांच्या बंगल्यार जाल्ल्या घडामोडी उपरांत टॅक्सी ऑपरेटरांनी सांजे संप सस्पेंड करपाची घोशणा केली. हांव मना काळजांच्यान आमच्या गोंयकार टॅक्सीच्या वतीन हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी आयचो स्ट्रायक आमी तात्पुरतो कॉल ऑफ केला. 24 तारीख मेरेन जायना जाल्यार परत आमी 25 तारखेच्यान रेव्होल्युशन चालू करतले. आयज आमी मायकलाच्या एश्युरन्साचेर हें जें कितें आमी ऑफ रोड दवरलेलें जें हेका आमच्या ट्युरिजमांक त्रास सांग जायना तें आमकांय खबर आहा. आमच्याकूय पोटाक हे खिळगिळ पडलेली आहा. तेका लागून आयज आमी हो स्ट्रायक ऑफ केल्लो आसा. तेन्ना सगळ्या बांदवांशीन म्हाजी विनंती आसा, कोणाकूच साठ सूट करिनासतना सगळ्यांनी गाडयो आपल्यो सुरळीत करच्यो. तशेंच आमचे MLA म्हणजे मायकल लोबन डेप्युटी स्पीकर ऑफ दीस रुलींग गव्हर्मेंट तेणीन आयज पार्टेची तमा न बाळगता लोकांची तमा बाळगून आयज जर तर 24 तारीख मेरेन फिटनेस आमचे कोणाचे उरल्या ते मेळना. स्पीड गव्हर्नर म्हणटले आतां कोणी तरी क्वेश्चन स्पीड गव्हर काडटलो. स्पीड गव्हर्नराचें तें फुडें धुकलना. तितल्या पुरते तरी म्हाज्या बांदवांक चड त्रास करून घेवपाचो म्हाका नासलो म्हणून आयज त्यांच्या एश्युरन्साचेर आमी तात्पुरते फाटी घेतला. तेणी एश्युरन्स दिला सपोज तर गव्हर्मेंट फेल जालो तें करपाक जाल्यार आपूण पार्टेक रिजायन जातलो आनी तुमच्या वांगडा आसतलो. आनी हें आमी फक्त वॉबली फाटल्या फाटी खूब आयकल्लें पूण वॉबली आतां आयकून आमी बसूंक ना. ताका लागून आमी तेजे कडल्यान रिटर्न एश्युरन्स सगळ्या फुड्यान घेतला आनी तो मान्य केला. ताचेर ताजें म्हणणें आशिल्लें अनेक म्हणणें आशिल्लें की अशें कर तें कर हें कर. म्हळ्यार सगळ्यो गोश्टी कन्सिडर करपाक येता प्रोवायडेड यू टेक बॅक द स्ट्रायक. एक तांचे भितर मागणी आशिल्ली ती म्हणजे स्पीड गव्हर्नर विड्रॉ कर. एज ऑफ नाव दॅट कॅनॉट बी डन बिकॉज इट इज decision of the Supreme Court and act rules framed by the central government. पण तांच्यांनी दुसरी गोष्ट लक्षात हाडून दिली की स्पीड गव्हर्नर जाय तितले उपलब्ध ना इतल्या कमी टायमान बसोवपाक. आनी म्हणून तांकां एक हांवें गोश्ट सांगल्या की फाल्यां सरकार तांचें हें तांच्यांनी म्हाका एप्लिकेशन दिवचें. फाल्यांच्या फाल्यां सरकार ताचेर निर्णय घेतले कारण अंडर सेक्शन 110(3)(b सेंट्रल गव्हर्मेंट हॅज गिवन अस द पावर्स टू टेक डिसिजन ऑन गिविंग मोर टायम टू फिट द स्पीड गव्हर्नर. इट इज नॉट एक्झम्पशन इन गव्हर्नर. ताजेर तांचें एक म्हणणें आशिल्लें की सुप्रीम कोर्टान केस अजुनूय चालू आहा, तुमी इंटरव्हीन करा. स्पीड गव्हर्नर टॅक्सीक बसप हे कितें खूब पॉझिटीव गजाल अशी न्हय ती. इट्स नॉट रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू स्टेट गव्हर्मेंट्स ओन व्यू ऑल्सो. त्यामुळे आमकां सुप्रीम कोर्टा फुडें हो व्यू पॉयंट दवरपाक कांय एक हरकत ना अशें हांवें मायकलाचे रिक्वेस्ट आशिल्लो ताका हरकत ना म्हणून सांगलेलें. Will definitely move the Supreme Court because there is already a petition pending which was filed on 13/11/2017. So our representation will go, Advocate General will appoint a lawyer and our case will be very strong because Goa is a small state. Being a very small state, the roads are narrow. There is no possibility of going above limits. Even the highway, we want the speed to go above. So Goa exam जातले हे म्हाका गॅरंटी आहा. Petition कोण फाईल करतलो? Who will file the Petition is already filed. We will file intervention. Who will file? We will file annexures in Goa state government. Will file intervention for exemption. For exemption. For exemption. Exemption. CM has said. CM has said this. That is We will file. This is filed by Suraksha Foundation, Union of India and others overseas. So intervention. Intervention सगळ्यांचे आहा भाई. Intervention. स्टेटीच्या नसले गोवा स्टेट नसले ना आता आम्ही करता इंटरव्हेन्शन करता घालता भितर. ओके.
स्पीड मिटरावेल्यान टॅक्सीवाल्यांची बाजू घेवन खंय सरकार सुप्रीम कोर्टात हस्तक्षेप याचिका घालतलो. सकाळी प्रदेश काँग्रेसीचो अध्यक्ष शांताराम नायक 3 आमदारांक घेवन मुख्यमंत्र्यांक मेळ्ळो. आणि तूं म्हणलें पयलीं म्हणटालो एसेंब्लीक ऑपोजिशन आसतना हे कोर्ट आमकां गोंय सरकार चलोवपाक दिना म्हणून, आनी तुमगेले दिल्लीचे लिडर अरुण जेटली तोय बी सांगतालो कोर्टाच्या डिसिजना खातीर आमकां सरकार चलोवपाक मेळना. तूंय म्हणटालो म्हणलें. आतां तुमी हिम्मत दाखयात, गोंयकारपण तूं दाखय आनी बील पास करपाक मूव कर, भायर पडून हें ताका सांगलां. प्रायवेट मेंबर्स बील आणि CLP रेझोल्यूशन. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.